ಜೇಸು ಮೊಗಳ ಆರದಂತೂ ಜೇಸು ದಯಾಳ ಆರದಂತೂ ಕುರ್ಪೆ ಸಾಗೋರ ಆರದಂತೂ ಏಸುಡು ಒಂದರ ಆರದಂತೂ ಜೇಸು ಮೊಗಳ ಆರದಂತೂ ಜೇಸು ದಯಾಳ ಆರದಂತೂ ಕೃಪೆ ಸಾಗೋರ ಆರದಂತೂ ಏಸೋಡು ಒಂದರ ಆರದಂತೂ ಜೇಸು ಜೇಸು ಮೊಗಳ ಆರದಂತೂ ಕೃಪೆ ಸಾಗೋರ ಆರದಂತೂ ಏಸೋಡು ಒಂದರ ಆರದಂತೂ Undiaru pantu liponasa Daivik tu zomo wantonasa Kurpentu angkanitonasa Povi sangatu zodibonasa Jesu ಜೇಸು ದಯಾಳ ಆರದಂತೂ ಕೃಪೆ ಸಾಗೋರ ಆರದಂತೂ ಯೇಸುಡು ಒಂದರ
जिविताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोवचो मुंठो सोम्या तूं जिविताचो सासणी जिवीत आमकां लाभोवचो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पिंडांत आपल्या एकवटावचो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पवित्र नांवान एकवटावचो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसूड गुणगारा आराधन तुका भोव पवित्र येवकारिस्तांत आजाराच्या जेजू एका कुटुंबा भाशेन आमी हांगासर जमल्या तुजें दर्शन आमकां दी आमच्या संगाता तूं राव विविध जाग्यार हांव ह्या पूर्ण शेताक एका कुटुंबा भाशेन आमी हांगासर आसा तूं आमचो देव आमचो रचणार आमचो सोमी आमच्या संगाता सदांच रावचो आमचो आत्मीक वडील तुज्या संगाता हो थोडो वेळ करसूंक तुज्या संगाता रावूंक तुजें दर्शन घेवन आमचें आत्मीक जिवीत बरें करूंक आमी हांगासर आसा भोव मोगाळा जेजू ह्या पूर्ण शेताच्या थाळार थोडो वेळ तुज्या संगाता करसूंक आमी हांगासर आसा आमचे तुजी दयाळाची दिश्ट घाल आमकां तूं राखून व्हर आमकां सांबाळ बरी भलायकी आमकां दी मोतीक सूख संतोश समाधान आमकां दी जे कितें आमी आशेता जे कितें आमी चिंता सकट आमी तुका समर्पीत करता देवीक सकत आमकां तूं बर तुजे विने आमी जिवंक जायना तूं आमचो सोमी तुज्या संगाता रावूंक आनी ह्या करेजमाच्या काळार विशेश जावन तुजी काकूळ तूं मागोवंक आमी हांगासर आसा येवकरिस्तांतल्या जेजू हांगासर आसल्या सोमेस्तांचेर तुजें काकूळ तुजें दिश्ट घाल आमकां तुज्या मोगांत बर विविध जाग्यार हांव हांगासर आमी आयिल्ले तुकाच साक्ष दिवंक तुका मान करूंक आनी आमच्या आत्मीक जिणयेक तुजो मोग आमी घेवन वचूंक हांगासर आसा आमचे ते विविध आशा आसा विविध मागणी आसात विविध विनवणी आसात ते नासतना खंत बेजाराय हुस्को एका तराचे कश्ट एका तराच्या आखांत हे सकट घेवन आमी हांगासर आसा येवकरिस्तांतलो जेजू हें सकट आमी तुका समर्पीत करता आमचे कुटाम आमचे भुरगीं आमची वडील आमची प्रायवंत आमची पिडा मोतीची बेजाराय आमचो वावर सकट आमी तुका समर्पीत करता
आमचे दयाळ्याचे दिश्ट घाल, आमकां राख आनी सांबाळ. तुजो मोग आमकां दी, तुजी शांती आमकां दी. आमच्या कुटुंबांत तुज्याच मोगांत जियोंक, शांतींत जियोंक, तुज्याच माऊल्यांत एक जावंक जायची सर्व देणी आमकां तूं फावो कर. येवकरिस्तांतल्या जेजू, आमचें काळीज तूं मात्र पारखीताय, आमची मोत तूं मात्र पारखीताय, आमचें अंतस्करण तुका मात्र कळीत आसा. आमच्या मतींतले, आमच्या काळजांतले आकांत, आमचे सर्वच आमी तुका समर्पीत करता आसतना आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमी आज हांगासर आयले हांव मागणें करूंक, तुज्या आशिर्वादां जोडूंक, शांती जोडूंक आनी ह्या मारिफात आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक हांगासर हे कुटाम जावन आमी आयले हांव. त्या देखून सक्कड आमच्या भावंडाची, हांगासर आयिल्ल्यांची, हांगासर येवंक जायनातल्यांची सगळ्यांची काळजां मोना आमी तुका समर्पीत करता. आमचे तुजे बेसा वांगाल कुरपेन तूं आमकां बर, जानवयान आमकां बर, बऱ्या भलायकेंत आमकां बर, शांती समाधानान आमकां बर. शांती समाधानाची हातेर आमकां तूं कर आनी ह्या मारिफात तुज्याच कुरपेंत मोगांत जियेल्लेली व्यक्ती जावंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. देखन बसात. येवकरिस्तांतल्या जेजू, तूं आमचो आदार, तूं आमच्या संगता सदांच आसाय. आमकां तूं राखताय, सांबाळताय म्हणून तुवेंच आमकां भास दिली आहे. आमच्या आकांतांतलें, आमच्या पिड्यांतलें, आमच्या कश्टांतलें तूं निवारताय. आमच्या संगता तूं आसाय. आमकां तूं सोडून घालिनाय, आमचो हात तूं सोडिनाय. सदांच आमचो हात धरून तूं सांबाळताय. आनी त्या देखून तुका अर्घ दिवंक आमी हांगासर आसा. आमच्या संगता तूं राव, आमच्या संगता तूं एक जा. आमची बेजाराय तूं पयस कर. आमी हांगासर सबार जाणां आसा. विविध गरजो घेवन आमी हांगासर आसा. विविध विनवण्यो घेवन आमी हांगासर आसा. विविध मागणी घेवन आमी हांगासर आसा. सक्कड आमी तुज्या पांयां ताळ आमी समर्पीत करता. हांगासर आसल्या सर्वांची काळजां मोना आमी तुका समर्पीत करता. आमकां तूं सोडून घालनाका. आमकां कितलेय कश्ट आयल्यार, आमच्या मोगाची मनशां आमकां सोडल्यार तूं आमचो हात सोडिनाय म्हणलें धड बरवसो, धड भावार्थ आमकां आसा. कित्याक तूं आमचो देव, आमचो सोडवणदार. आमकां तूं पयस करिनाय. बगार हात धरून तूं फुडें व्हरताय म्हणलो गट बरवसो आमकां आसा. आनी त्या देखून सदांच आमच्या संगत आसचो जेजू. जेजू नासतना आमी जिवंक जायना. त्या देखून आमच्या मुखार कितलोय काळोख आसल्यार, कितलोय कश्ट आयल्यार तो आमकां हात धरून सांबाळटा. त्या देखून इंच चिंतना आटापचें एक खांतार आमी गावया. कन्नड कांतार. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು.
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ನಿಮ್ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವನಾಗಿರು. ನಿಮ್ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah, hallelujah.
देवाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र येवकारिस्तांतल्या जेजू समोर आमी आसा. हो खरेजमाचो काळ विशेष रितीन आमचे उणे पळोवन वळखूचो तो काळ. खरेजमाच्या काळार आमचे अस्कत पळोवन आमची पातकां वळखून घेवचो हो विशेष काळ जावन आसा. आनी त्या देखून आमचे उणे पळोवन आमी वळखून घेता आसतना हेरांक भोगसूंकी आमकां सलीस जाता. पयल्या सुवातेर आपूण पातकी म्हणल्यार आमी जाणा जाता आसतना हेरांची पातकां भोगसूंकी आमकां सलीस जाता. हेरांनी आमकां दुखयतना, हेरांनी आमकां अन्याय करतना स्वाभावीक जावन दुस्मानकाय उपजोवचें सहज. असो परिणाम जावन काळजा मनांतलें समाधान पयस वेता. मनांत एका तराची भिरांत भरता आनी आमी न्हीद सयत थोडे पटी सुकयता. न्हिदी आमकां पडना. केदाळ आमची मोत समाधान ना. केदाळ आमच्या काळजांत मोग ना. तेदाळ आमकां न्हीद पडना. आमची भलायकी आमीच बिगडावंक कारण जाता. आमकां जेवण रुचना. जेवण सयत चाप्पी आमकां जाता. कुडीच्या शिरांनी म्हणलें बरी द्वेश, राग, मोसोर भरता. आनी ह्या मारिफात पयल्या सुवातेर आमीच आत्मीक तरान पिडेस्त आमी जाता. आमी अस्कत जाता. देवा मुखार आमी किरकोळ जाता. आनी असलें काळजा मनांतले घाई जाता तितले विग्गी गूण करूंक आमच्या भाव भयणीक तांचे कडेन राजी जावंक हो काळ विशेष रितीन आमकां आपोवणें दिता. त्या देखून सगळो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता सगळो दीस रागा रावा नाका आनी सैतानाक पातकाक ओडोवंक इडें दिनाका. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 6 आमकां सांगता. त्या देखून आमची काळजां मोतींत आसलें कितेंय उणें पण आसा तर मोतीक आमी हाडया. येवकारिस्तांतल्या जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पीत करया. आमची मोत हळू करया. आमच्या काळजांत जेजूचो भरपूर मोग आमी भरया. जेजून म्हळां तूं आनी तुजो वादी कोर्तीच्या वाटेर आसतना ताचे लागीं राजी जा. ना जाल्यार वादी तुका नित्य करता दिन करीत आनी नित्य करत तुका फाऱ्याच्या हातान दीत आनी तुका बंदेंत घालीत. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 25 आनी 26. आमी कित्याक भोगसून जियेजे, कित्याक आमी भोगसून जियोंक जाय हें जावन आसा क्रिस्ती सूत्र. जेजून आमकां दिल्लें तें सूत्र. जेजून भोगशिलें आनी ताच्या पाटला उदारांक आमकां हर एकल्यांक दुखयल्यांक भोगसूंक एक विशेष रितीचें आपोवणें ताणें आमकां दिलें. जेजून कुर्सार तावन मागणें केलें, बापा ते कितें करतात म्हणलें तेंच नेनात. बापा ते कितें करतात म्हणून तेंच नेनात. लुकाचो वांजेल अध्याय 23 वाक्य 34. जेजूनच आमकां हर एकल्यांक भोगसिलां. भोगसूंक कोणें पयलें मेट काडूंक आसा? हांवेंच पयलें मेट काडूंक जाय. कित्याक जेजूनच आमकां सांगलां तूं वेदी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय तरी आसा म्हूण तुका उगडास येत तर तुजी कानीक तूं थंयच सोड. पयलें वच तुज्या भावा लागीं राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी कानीक भेटय. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 24 आमकां सांगता. त्या देखून बोक्साने दिवचे प्रास बोक्साने मागचें चड पंतावानाचें. बोक्साने दिवचे प्रास बोक्साने मागचें चड पंतावानाचें. त्या देखून खालतेपण आनी ल्हानविकाय आमचें तें भोव गरजेचें. जो कोण बरो संबंद आसा करता तो पेल्या विशयांत चिंता. तो राजी जावंक तयार जाता आनी तो बोक्साने दिवंक आनी बोक्साने घेवंक तो तयार जाता.
आनी त्या देखून सा पावलो आमकां सांगता एकामेकाक सोसून व्हरात आनी एकामेकाक दुरसोंक कुकारान आसा तर एकामेकाक बक्षिया. कोलोसेकारांचें पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 आमकां सांगता एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोन कारण आसा तर एकामेकाक बक्षिया. तर बॉक्साने देवाचेंच देणें, देवाचेंच आमकां देणें ह्या खरेजमाच्या काळार आनी ह्या पुणशेताळ नितळ मोनाची जावन देवा चर्चेन आमी फाटीं या. आमी बक्षूंक जाय कित्याक देवान आमकां बक्षिलां देखून देवाच्या बॉक्सांचो अनुभव जोडूंक जाय तर बक्षूंक आमी सदांच तयार आमी आसूंक आसा. देवा मुखार आमी रीणकारी जावन आसा कित्याक पातकाचें रीण तें पातकाचें रीण पूण देव तें रीण ताच्या मोतीन तो दवरिना. त्यातून किर्तनकार सांगता आमचे गुन्हे हांव तूं मोतीन दर्शीत जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात आमी खंडीत जावन वाचून उरचे ना. सर आमची पातकां आमचें गुन्हेपण जर जेजून मोतीन धरलें तर आमी ह्या संवसारांत जिवंक असाध्य जावंक आसलें. त्या देखून जेजून आमकां बक्षिलां. पातकाची गरज आसा. पातकाचें अस्कत मनशाचें लक्षण न्ही बगार बळवंत मनशाचें लक्षण. त्या देखून आमची पातकां बक्षूंक जाय तर आमी हेरांक आमी बक्षूंक आसा. सिराकाचो पुस्तक आमकां सांगता तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय तूं बक्षी आनी तूं मागणी करताय तेन्ना तुजी पातकां तुका बोगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट कशी मागूंक जायत. तूं मरतोलय तूं कुसतोलय म्हणून उगडास दवर तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बक्षूंक जेजूनच आमकां वाट दाखयल्या ताणें आमकां कुरपा दिल्या. त्या देखून आमी बक्षूंक सदांच तयार जावया. तुमची जाप सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. म्हाका दुखयल्ल्यांक आनी वायट केल्ल्यांक सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. म्हजें नांव पाड करून म्हजे विशीं बश्ट खबरो केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. म्हजे बरेपणांतय मोसोर आनी द्वेश केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. म्हाका अनित आनी अन्याय केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. म्हाका आस्तींत आनी वेवहारांत लुकसाण केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. म्हज्या बरेपणाक आडपाय दिल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. म्हाका दुडवान आनी वस्तून लुकसाण हाडिल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. म्हज्या कुटुंबाक वायट केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. गरजे भायर सुखी सोदून काडन नश्ट हाडूंक कारण जाल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षूंक बोळ दी. जेजू आमची पातकां तूं बक्षी आमकां तुज्या मोगान बर आनी त्या देखून आमची पातकां बक्षूंच्या खातीर बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस हेंच कांतार आमी गावया. I6 तुमच्या कांताराच्या पुस्तकांत. सोम्या पातकां म्हजी बोगोस सोम्या पातकां म्हजी बोगोस काकुळट मोची करये देवा आगळीं काकुळटी अपराध मोचे काळसर पुसून मोचे
Santos amata aliantasanan moja salvai tushi kaita Boko soya atamoji Boko Boko soya atamoji Boko भोव मोगाळा जेजू तुवें आमचे जिणेंत जायतें बरेंपण तुवें केलाय सर बरेंपण तुजेंच तुवें आमकां दिल्लें अनेक देणें ह्या देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता ह्या देण्या खातीर तुजी स्तुती आमी गायता तुवें केल्लें बरेंपण आमी विसरूंक शकचे ना आमी मेजूंक शकचे ना जायतें बरेंपण आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या आमच्या फिरगजेंत वाड्यांत तुवें केलाय सर बरेंपणाचो दातार तूं आमचें बरेंपण तुजें बरेंपणांतान वाळटा आमी कितलेंय आसकत तरी कितलींय आमी पातकां केल्यान तरी तुवें आमकां बरेंपण करूंक फाटीं करूंक नाय सर आमचें बरेंपण देवान केल्लें आमच्या मतीक आमी हाडया देव जावन आसा बरेंपणाचो दातार सर बरेंपणाचो देव तो ताचें बरेंपण सर मनशा कुळाक तो वांटून दिता जेजू तें भेदभाव ना सर्वस्व बरेंपण आमकां ताणें दिलां जायतें बरेंपण आमच्या जिणेंत आमी अनुभव केला तेतून देवाक आमी अर्घां दिवया देवाचें बरेंपण आमी जियोंक त्याच बरेंपणाचे साक्षी जावंक जाची कृपा विशेष रितीन आमी मागया जर आमी आज ह्या पावंडाक पावल्या हाका खारान जेजून आमचें तें केल्लें बरेंपण हें आमी मोती काडया जायते पोटी बरेंपण आमी विसारता आमचे सडाव जावन मागणे बिनवणे मारिफात आसतात मागणे आमी मागता तें दी हें दी म्हाका तें बरें कर हें बरें कर पूण देवान दिल्लें बरेंपण आमी कितल्या मापान आमी आमच्या मतींत हाडलां देवाक आमी कितल्या मापान आमी अर्घां दिल्यांत दाजन कोडकाराची बापार आमी आयकल्या दाजन कोडकारान हांव नितळ जाल्ले दाजन एकलो मात्र पाटी येवन देवाक अर्घां दिलें 9 जण कोडकार अर्घां दिवंक फाटीं सरले त्या 9 जाणां बरीं आमी जावचें नाका ल्हानतावन आज पर्यंत विविध रितींत विविध रुपां मारिफात विविध मनशां मारिफात विविध सन्निवेशां मारिफात विविध व्यक्ती मारिफात जायतें बरेंपण आमी अनुभव केला आनी त्या बरेंपणाची साक्षी आमी जाल्या त्यातून देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय देव आमचें खालतें मन पळयता उपकारी मनी आमकां गरजेचें केवल विणवणेचें काळीज आसल्यार पावना आमचें तें देवाक अर्घां दिवचें उदार काळीजे भोव गरजेचें उदार आमी जावंक आसा आमचें तें आसचें सर्वस्व देवाचें उदारपण आनी त्याच उदारपणाक देवाक आमी अर्घां आमी दिवंक आसा कित्याक येवकरिस्तांतलो स्वामी जेजू क्रिस्त आमी ताच्या समकोर आमी आसा
त्या देखून जेजून केल्लो देवान केले उपकार सर आमी मोती काडया, ताचें बरेंपण आमी वळखून घेवया, ताचें बरेंपण आमी परगट करया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या फिरगजेंत, समाजींत देवाचें बरेंपण परगट करया. आनी त्या देखून तो बी तसो ग्रंथ आमी पळयला देवाक अर्घ दिवचे विशीं थंयसर सांगता. आनी त्या देखून देवान आमचे थंय केल्लीं महात कार्यां आमी देवाक अर्गां दिवन जाय कृपा विशेश रितीन आमी मागया. तुमची जाप अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आमच्या जिविताचें देणें दिवन तें सुबोवन फुलोवन फॉर्मळीत करूंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. क्रिस्त जिवीत लाभोवन तें कुरपेंत बरोवन एक बरो आनी बरो क्रिस्तांव जावन तुवें आमकां साक्ष दिवंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समाजींत संघ समस्यांनी वावुरतना बरें करन वायट सांडून आमचो उजवाड हेर मुखार परजोळूंक तुवें म्हाका फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. क्रिस्ती जिवीत कुटुंबांत फुलोवन कुटुंबांत दिनपणाचें, दयाळपणाचें, सोंसणिकायेचें, कोणवळ्याचें आनी मोवळ्याचें काळीज आसा करूंक फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आमच्या बऱ्या करण्याचो उजवाड मनशां मुखार परजोळोवंक आनी आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन लोकांक सर्गीच्या बापाक महिमा दिवंक तुवें फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आमकां बरी भलायकी दिवन वावरांत यशस्वी लाभोवंक मोतीक समाधान दिवन आमचे भितरली देणी उजवाडा काडूंक तुवें फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आमची सर्व योजना, विविध योजना शेवट पावयल्या खातीर आमच्या वावराक कृशेक बरो तो फळ तुवें दिल्ल्याक अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. सर पिडे शिडेंतलें, अणवारांतलें, पिडेंतलें आमकां तुवें राखोन व्हेल्ल्याक अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. हो थोडो वेळ तुज्या संगता करसूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. बरें क्रिस्त जिवीत दिवन आमच्या कुटुंबांत क्रिस्त जिवीत जिवंक तुवें आमकां आपोवणें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तुमकां लाभुल्ले अर्गां उरले आतां तुमी वटल्यान उसारूंक अवकाश आसा. अर्गां दिता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. 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 मोगाच्यानो देवान केल्लें सर बरेंपण आमच्या मतीक आमी हाडया आनी इंच उतरां आटापचीं काळजा तावन देवाक आमी अर्गां दिवन गावया गीत काळजा तावन दिन वाचतांव ये सुम्या तुवें केल्ल्या सर उपकाराक दायकन आमी उबे रावया. उपकारी मनान हें कांतार आमी म्हणया. Tuve
अर्जा तांदीन वाजता येसोन्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित्र कर सोम्या मागता आपुर्या संवसारांत आमकां रचली शेगुणी माय बापा केली भाव भयणी संगीत कुटामिले हरगा येसोन्या हरगा सोम्या गायता घडयेन घडी तुका तीन वाजता सेवेन तुझे मंगळचिणी नंदन जावनी येसोम्या अर्जा तांदीन वाजता येसोम्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित्र कर सोम्या मागता अर्जा तांदीन वाजता येसोम्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित्र कर सोम्या मागता हालेलुया हालेलुया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मागा आनी तुमी घेतिल्ल्यात जेजून आमकां सांगलां कोण मागता तो दोट्यान घेता आमच्या जिणेंत जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां आनी त्या देखून विविध गरजां खातीर विशेश रितीन आमी मागया कित्याक देव आमचे मागणी आयकता देव आमकां जाय आसची सर्व कृपा तो दिता आमकां तो राखून व्हरता सांबाळटा विविध दैवीक शक्तीन तो आमकां भरता त्या देखून जायतीं विनवणी जायती मागणी आमच्या काळजांत आसात विविध मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या विविध विनवण्यो घेवन आमी हांगासर आयल्या बरेंपण मेळच्या खातीर पिडा गूण जावच्या खातीर शांती आमकां मेळच्या खातीर जावं पुरो विविध तरांची तेसावां मागणी सर आमची मागणी ह्या येवकरीस्त जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पीत करया जेजू आमकां आशिर्वादान भरतलो सगळ्यांक ती मागणी तो जेजू क्रिस्त पोंताक पायतलो
कित्याक जेजूनच आमकां बरो वसो दिला म्हाका आनी तुमी घेतल्यात. त्या देखून सर्व आमची मागणी एक घडीभर आमी देवाक समर्पीत करया. आमची जबाब जावं दी. जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुजो उजवाड आमकां दी. जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुजो उजवाड आमकां दी. येवकरिस्तंतल्या जेजू क्रिस्ता पवित्र सभे खातीर आमी मागता. पापा लियो, सर्व कार्दिनाल्स, सर्व बिस्प, सर्व याजक, धार्मीक आनी सर्व भावार्थी लोकां पासून आमी मागता. तुज्या मोनाची आनी तुज्या काळजाची आमी एक जावन ही पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमकां जायची कृपा आनी उजवाड दी. म्हणून जेजू संवसाराच्या उजवाडा आमकां तुजो उजवाड दी. आमच्या सर्व कुटुंबांनी घोव बैलां आनी भुरग्यां मदें शांती आनी समाधान राज करच्याक मागया. जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुजो उजवाड आमकां दी. ह्या दिसांनी आमी पळयता इराण, अमेरिका, इस्रायल आनी गल्फ राष्ट्र थंयसर झुजां जावनूच आसात. सबार जाणां मोरान पावल्यांत, सबार जाणां अनाथ जाल्यांत, विधवी जाल्यांत, भुरग्यांक आवय बापूय ना जालां. तें रगत आमी पळयलां. हांगासर विशेश रितीन राष्ट्रा मदें हाची दुस्मानकाय, झगडें देसवाट कर, तूं पयस कर आनी तुज्या उजवाडाचें राज, तुज्या शांती समाधानाचें राज आमच्या गांवांत तशेंच सगळ्या राष्ट्रांत प्रत्येक जावन खंयसर झूज जाता थंयसर उजवाडाचें राष्ट्र जावंक तुजी कृपा दी. म्हणून जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुजो उजवाड आमकां दी. आमच्या राष्ट्रा खातीर आमी मागया. राष्ट्र चलोवन वचच्या आमच्या मुखेल्यां खातीर राष्ट्रपती जावंक पुरो, प्रधानमंत्री जावंक पुरो, सरमंत्री, आमचे मुखेल मंत्री, सर्व मंत्री, आमचे स्थळीय आडाळीत, सकड तशेंच समाजीक आडाळीत चलोवचे सरमुखेल्यांक आमी जेजू समकार आमी दवरया. उजवाड तशेंच शांती समाधान अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तुजो उजवाड तांकां फावो कर. म्हणून जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुजो उजवाड आमकां दी. आमच्याच जिल्ल्यांत दक्षिण कन्नडा, उडपी धर्मा मदें उदेरलीं ती द्वेशाची, दुस्मानकायेची मोडां पयस सरूं आनी भाऊपणाची पाळां रोंबोवंक जायचो उजवाड तूं फांकय. म्हणून जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुजो उजवाड आमकां दी. जाकेवाच्या माथ्यावाच्या जायराच्या घरा जेजू वचून उजवाड थंयसर जेजून फांकयल्लो. उजवाडाच्या उजवाडाक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुम्याक आमच्या घरांत आसल्या त्या समाजचे तो फूट करून दी. आमल पियोनेंत राज करता आमचें घर आर्थीक अडचणी मरिफात जावंचो तो उणेपण ना समाधान आनी हें सकड पयस करून उजवाड जावन असो जेजू आमच्या कुटुंबांत उजवाड फांकोवंक आदार दी. म्हणून जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुजो उजवाड आमकां दी. जाकेवाच्या घरा जेजू गेलो आनी थंयसर जेजून म्हणलीं तीं उतरां. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी मेळ्ळ्या. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी मेळ्ळ्या. आमी हर एकली बाचाव जावंक जाय. तोच शेवट जेजूचो आमी कोणेंच नास जावं नजो बगर बाचावी आमकां जाय. त्या देखून आमच्याच घरा जावंक पुरो मोबायल, TV अंतर जालां. मादक द्रव्या वरवीं ह्या इतर रितीची माध्यमां मारिफात लेखावर्त्या वापरल्या मारिफात आमी पिडेस जाल्ले ह्या संवसारांत जेजूचो उजवाड आमकां मेळच्याक. जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुजो उजवाड आमकां दी. जेजूनच आमकां म्हळां तुजी कानीक वेदी मुखार सोड, पयलें वच तुज्या भावा भयणी कडेन राजी जा. ही उतरां आमच्या काळजांत कोसोवन दी. खंयसर मानास्ताप आसा, द्वेश आसा, हागे आसा, मोसोर आसा, सूख समजोनी आसा, खंयसर ना समाधान आसा, थंयसर शांती समाधान आनी जेजूचो उजवाड हाडन आमच्या घरा राजबारकी चलोवंक आदार मागया. जेजू संवसाराच्या उजवाडा तुजो उजवाड आमकां दी. येवकरी संतले जेजू
हांगासर आमी साबार जाणां आसा विविध गरजो हाडून आमी हांगासर आयल्या विविध पिडा आमचे थंय आसूंक पुरो सर आमची पिडा सर आमच्यो गरजो तुज्या समकार आमी दवरता सगळ्यांक तूं उजवाड दी शांती दी समाधान दी जे कितें ती आशा येतात तांकां संपूर्ण तरान तूं फावो कर आनी जेजू जावन असो उजवाड आमकां हर एकल्याक हांगासर आसल्यांक तो फांको दी म्हणून आमी मागया जेजू संवसाराच्या उसवाडा तुजो उसवाड आमकां दी माऊनपणी कितें आमच्या काळजांत विनवणी आसात माऊनपणी एक घडी भर जेजूक आमी समर्पीत करया भुवमुगाळा जेजू जायत्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात आनी जायती विनवणी आमचे थंय आसात आमी उसारनातली सर मागणी तूं स्विकार कर हांगासर आसलेल्या सर बावंडांचेर तुजे प्रत्येक बेसांवांक घाल तांणी हाडली ती सकड मागणी तांच्या काळजाची आशा मोतीची बेजाराई तूं पयस कर आनी जायचे सर आत्मीक देणी तांकां तूं लाभय हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन आता आशिर्वादाचें गीत प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तूं आमचे वैयक्तीक आनी कुटुंबा जिणेंत आमच्या राष्ट्राच्या आनी राष्ट्राच्या जिणेंत सगळ्या संवसाराच्या राष्ट्रांत शांती लाभय आमकां उजवाड दी झुजाची मोडां तूं पयस कर संपूर्ण शांती वस्ती करून दी राष्ट्रा मदें एकवट हाडूंक तुमचो आमकां उजवाडाचो उजवाड फावो कर तूं जियेताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना
विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजे संगी सोम्या हांव चलोता तुजे थंय मोगान जियेता तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत तुजो वैभव कोण आटापीत विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुजे वीण ना कोण म्हाका आसरो तुजे वीण कोण ना म्हाका आसरो तुजे वीण नाका म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय काळजान मंदिराक तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या मिरळता व्हडा घालता घालत्या काळजान मंदिराक तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या मिरळता व्हडा मोलान तुका लपता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुज्या आदाराचेर सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता घालत्या काळजान मंदिराक तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सोम्या मिरळता व्हडा मोलान तुका लपता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ ह्या जाग भावनो आनी भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां उदार जावंक आमचें तें असलें स्वार्थ सांडून निस्वार्थी तरान देवाच्या शेतांत वावुराडी जावंक आपोवणें दिता पवी सभा एक दाकामळो आनी ह्या दाकामळाचे विश्वासी सांदे आमकां जावंक ताणें आपोवणें दिलां पवी स्नाना मारिफात देवाच्या राजाचे विश्वासी दाकामळे त्या मोळ्यांत वावर करूंक धैर्यादीक जावंक स्वार्थ सांडून निस्वार्थी तरान आमची सेवा करूंक एक विशेष रितीचें आपोवणें आयची देवस्तुती आमकां दिता आनी त्या देखून तें आपोवणें आमी स्विकार करया आनी देवाच्या राजाचे वारेस्तार जावन थंयसर निस्वार्थी
वावराडी जावन वावरूंक तो सुसोमी जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याकी आशिर्वादाने बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावं दी. हे मिसाचें बलिदान पवित्र परी भेटोवच्याक आमचे अस्कत काय उणें पळोवन आतां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडाक सरून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवदास अहंकार मरये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पाव. आमेन. सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वासाक परजळीत मागण्यांनी दुबळीकायेची चिनी जिवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फाव केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल दवरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसाप. इस्रायल आपल्या हेरां पुतांचो केल्ले प्रास झुजेचो चड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतार प्रायेर जल्मलो. ताणें ताका लांब हाताचो एक दगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरां पुताचो केल्ले प्रास झुजेचो चड मोग करतलो. ते ताच्या भावांनी पळयलें, देखून तांणी ताका इतलो द्वेशितलो की ताचे कडेन एक उतार लेगून ते उलयनातले. एक दीस झुजेचे सक्कडी भाऊ आपल्या बापायचे इंड सोरोंक शेकेमाक गेल्ले. जॅकोबान झुजेक सांगलें, तुजे भाऊ शेकेमांत आमचे इंड सरयतात, तुका तांचे सरसीन धाडूंक हांवें चिंतलां. देखून झुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोनाक गेलो. तांणी ताका पयस तावन तो देखलो. तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मतलाब केली आनी तसो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेका सांगी लागले, पोले सपनेली येता, येया आमी तसो जीव काडया आनी उदक नतले एके बांयत ताका घालया. एके क्रूर म्हूण जातीन ताका ग्रासिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची सपनां कितें जाताली म्हूण पळोवया. रोबेनान हें आयकलें आनी झुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणूं लागलो, आमी तसो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणलो, रगत वरायनाकांत उदक नतले अरण्यांत हे बांयत ताका घालया. पूण ताचेर तुमचो हात घालिनाकांत. तांच्या हातांतलो ताका निवारूंक ताच्या बापाय सरची ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतलो. झुजे आपल्या भावा सरची पावतास
त्यांनी तसो लांब हाताचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली तंतले उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इस्माइलाचो परिवार कऱ्याचेर मेण आनी सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गेलेले जावन इजिप्ताक वेतालो. ते त्यांनी देखलो. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जिवशी मारूंक ताची कूण लिपोवन दवरूंक आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांतलो तुजो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इस्माइलाक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाव, आमच्याच रक्ता मासाचो. ताचे भाव काबोळ जाले. त्यांनी जुजेक 20 रुपयाच्या नाणयाक इस्माइलाक विकलो. थोडे मिद्यान आसतना व्यापारीस्त ते वाटेन आयले. त्यांनी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाची उतार ही. देवाचे वडोपकार. श्लोक सरस्परान केल्ल्या आश्चर्यांचो उडास करा. सर्वेस्परांनी केल्या आश्चर्यांचो उल्हास करा. उपरांत सरस्परान कानान गांवांत एक दोकोळ धाडलो. ताचे उदार पोशण ताणें सोडलें. तांचे फुडें एका मोणजातीक ताणें धाडलो. गुलाम करून विकलोलो जुजे तो. श्लोक सर्वेस्परांनी केल्या आश्चर्यांचो उल्हास करा. ताचे पांय तांणी संकलेनी बांदले. ताची गोमटी सरलान आरनिली. तांणी सांगून दिल्लें गडासर सरस्पराचे उतार जायसर तो कश्टालो. श्लोक सर्वेस्परांनी केल्या आश्चर्यांचो उल्हास करा. तेन्ना रायन ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकाधिपतीन ताका सुडका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. श्लोक सर्वेस्परांनी केल्या आश्चर्यांचो उल्हास करा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरेत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरेत राया. देवान संसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमंतलेल्या सासणीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरेत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरेत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामात्या वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगाड्यांक सांगलें, एकलो भयंकर आसलो. ताणें एक धाका मोळो लायिल्लो. ताचे भोंवतेनी एक वोय घाली. ताचे मदें धाका रोसाक एक गान्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बोरूज बांदलें. उपरांत मोळो ओकलाक गेनीक दिवन तो पोरगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतस गेनी बाबतीं फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकराक तांणी वखला सरशीन धाडलें. पूण त्या वखलांनी ताच्या साकराक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयल्यांच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडलें. पूण वखलांनी तांकांय त्या सबरी चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पुनी ते मोरया दितले म्हूण चिंतून. पूण पुताकच पळयतास ते वखलाचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, हळे दैजाचो वारिस्तार,
येया ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाका मळ्यांतलो भायर ओडून घालून जिवेशी मारलो. तर दाका मळ्याचो धनी फाटी येतास त्या वकलाच्यांक कितें करीत म्हणून तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्टाक तो लागाड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार घेन फारीक करतेल्यांक घेनीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलें तुमी वाचलां मू? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातोरच जांग पावलो मुल्या फातोर. सर्वेस्पराचें खाम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फरिजीव ताच्यो वापारी आयकल्ल्या वेळार आपणाच विशांत तो उलयलो म्हणून समजालें. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हणून म्हणटलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत दिसली. देवाचे उतार. वगडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक धनी आसलो आनी त्या धन्याक जायती आस्त बदीक आसली. त्या धन्या लागीं जायतीं भाड्याचीं घरां, जायतीं भाड्याच्यो आंगड्यो ताका आसल्ल्यो. तो भोव उदार मनीस, काळजांत मनांत भोव उदार तो मनीस. आनी त्या देखून ताचें भाडें आणखी बरें जावच्या खातीर, चड प्रगती जावच्या खातीर जायत्यो सवलत्यो ताच्या आंगडीक ताणें आसा केल्ल्यो. तितले मात न्ही, दुबळ्यांक भोव उण्या रितीर, उण्या मोल्याक तो भाड्याक तो आंगडी तो दितलो, ह्या घरांत तो दितलो. पूण अशें सबार जाणां त्या धन्याचें कितें भाडें आसा तें फारीक करतले, पूण थोडीं तें भाडें फारीक करिनातलीं. आनी अशें धन्या विरोधूच थोडे फावटी तांणी गुटमोळ केल्लो. आनी ह्या वेळार त्या धन्यान कोर्टाक वचचें पडलें आनी हें पळयल्लें ते व्यक्ती ताची बेपारवा करूंक लागले. आनी अशें धन्याचें उदारपण तांणी सारकें वळखूंक ना. आनी ह्या मार्फत धन्या मदें आनी वकला मदें एका तरेचो संबंद थंयसर पाड जालो. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज दोनी वाचपां आमी नियाळ केलो तर एक स्पश्ट संदेश आमकां मेळटा. मनशा थंय आसलो तो स्वार्थ सांडून मनशा मदलो आनी देवा मदलो तो संबंद तिर करूंक, संबंदांत जियोंक. आनी अशें आमी हर एकलीं पवी सभा म्हणल्यार त्या दाका मळ्यांत बरें वावुराडी जावन वावरूंक, निस्वार्थी तरान वावरूंक एक विशेष रितीचें आपोवणें म्हणल्यार बरी आमकां ही वाचपां दितात. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल आमी आयकलो दाका मोळ्या विशयांत. आमी चरित्रां पळयलीं तर इजरायल पर्यंत आपलो दिसपट तो ग्रास जोडूंक वा आर्थीक बरेंपण आपणावंक थंयसर बकरांचो हिंड आसलो. आमी पळयल्या जेजून सबार पोटी ती बकरांची वापर आमकां सांगल्या, बकरांचो हिंड. तशेंच थोड्या पालिस्तिनांत खंयसर इटाळ सुवात आसा थंयसर दाका मोळो तांणी लायिल्लो. थंय स्थापन करन, तो पोस करन, तो फोळ काडन, तातूंत येवचें तें बरेंपण आर्थीक तरान बरो जावचो तांचो तो एक काळ तो. आनी त्या देखून तो वावर करचो भोव कश्टाचो वावर, तो भोव कश्टाचो जाल्यारय तातूंत बरो आर्थीक फायदो मेळटा जाल्ल्यान तो दाका मोळ्याचो तातूंत लाभ मेळटलो जाल्ल्यान कश्ट काडन तो वावर ती करतलें. सबार पोटी थोडे पोटी थंयसर आसले ते धनी वावराड्यांक गरज आसतना तांकां आपोवन तांकां सर्व जबाबदारी दितले. आनी उपरांत धनी भायल्या गांवाक या पर गांवाक वेतले. आनी अशें आसतना थंयसर तो फळ पिकचो वेळ येता आसतना तांच्या साकराक वा वारेस्ताराक धाडन तांचे तावन थंयसर दाका मोळो थंयसर घेवन ते पाटी वेताले. पूण असल्या संदर्भार थंयसर आसले ते वावराडी ते गुटमोळ थंयसर करतले. धन्याक मेळनातल्या बरी ह्या सर्तीक भितर घालन ह्या तांणी साकरांक धाडल्या वेळार तांकां कश्ट दिताले, तांकां जिवेशी मारतले. आनी असलें पुरा केल्ल्या वेळार थंयसर संबंद तुटतलो.
आणि त्या देखून जेजू यांचं एक चित्रान घेता आणि ताच्या मारिफात आमी दाखोवलो जेजून लायलेलो दाखोवलो आमी ह्या दाखोवळ्यांत आमी विश्वासी वावराडी विश्वासी जण आमी जावचे कशें म्हणलें भोव आपुरबायन हांगासर जेजू आमकां सांगता त्या देखून जेजू तांचे चिंताप सारकें करता आमी रूख दिवचें फळ जावंक जाय आमी दाखोवळाचे वावराडी विश्वासी वावराडी जावंक जाय देवान आमकां विश्वासी वावराडी जावंक आपयला पवित्र स्नाना मारिफात आमी विश्वासी साकोर जाल्या त्या दाखोवळ्याचे विश्वासी साकोर आमी जाल्या आनी जेजू जावन आसा तो धनी ताचे विश्वास साकोर आमी दुसरें चिंता हांगासर आसा पवित्र सभा म्हणजे आमी देवाचो दाखोवळो आमी देवाचो दाखोवळो त्या देखून पवित्र सभेक विविध नांवांनी आपयतात आनी तांतलें एक नांव पवित्र सभा दाखोवळो पवित्र सभा दाखोवळो कोण पवित्र सभा म्हळ्यार हांव आनी तुमी आमी हर एकली दाखोवळो आनी देव जावन आसा आमचो धनी आनी आमी ताचो दाखोवळो तशें म्हणटा आसतना देव जावन आसा आमचो आमी ताची परजा आमी विश्वासी वावर करूंक आसा आनी त्या देखून विश्वासी वावर केल्ल्या वेळार आमी ताची परजा जाता आनी ताका आमी विश्वासी जावन चलता म्हणलें हांगासर भोव उल्लेख केला त्या देखून आमकां कोणें रोयलेलें जेजूनच आमकां देवान आमकां रोयलां त्या दाखोवळ्यांत आमकां ताणें रोयलां कित्याक बरें फळ दिवचे व्यक्ती आमी जावचे खातीर तो वावर देवाचो देवान आमकां रोयलेलें आसतना आमकां पवित्र स्थानांत ताणें आमकां रोयलां आनी बरें फळ दिवचे व्यक्ती आमी विश्वासी व्यक्ती आमी जावंक एक विशेष रितीचें आपोवणें ताणें दिलां कशें तें आमी बरें फळ दिवचें कसलो फळ हांगासर जेजू आमचे ताणें अपेक्षिता तें फळ जावन आसा मोगाचें विश्वासपणाचें बोगसाण्याचें आनी असलें फळ आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या पिरगजेंत आमी दिल्ल्या वेळार देवाच्या विस्नार वावराडी आमी जाता ताच्या दाखोवळांत आमी एक जाता तो आमचो देनी आनी आमी दाखोवळो त्या दाखोवळ्याचे विश्वासी साकोर आमी जाता त्या देखून मोगाचें सतानितीचें बोगसाण्याचें जिवीत आमी जियोंक जेजूस आमकां आपोवणें दिता आनी त्या देखून जेजून आमकां खाली फळ दिनांतले व्यक्ती जावन आमकां सोडूंक ना जेजून आमकां फळ दिवचें व्यक्ती दिलां कशें ताणें केलां जायतें उदक ताणें आमकां वतलां कसलें तें उदक जावं करो संस्काराची जर संस्काराची कुर्पा धर्मार्थ देणें संस्काराची कुर्पा आमचे तें ताणें वतल्या 7 सक्रामेंतां मारिफात कुर्पा आमकां वतल्या क्रिस्ती शिक्षण आमकां दिलां बरी समजोनी आमकां दिल्या तरबेती आमकां दिला मार्गदर्शन आमकां दिल्या ह्या सर्व संगती मारिफात आमी विश्वासी सांदे आमी विश्वासी वावराडी जेजूच्या शेतांत आमी जावंक पावल्या कारण बरें फळ दिवच्या खातीर तें फळ जावन आसा मोगाचें एकवटाचें शांती समाधानाचें बोगसाण्याचें व्यक्ती जावच्या खातीर जेजूनच आमकां आपोवणें दिलां आनी देव आमचो देनी आमी ह्या संवसार म्हणल्यार दाखोवळाचे विश्वासी वक्लाचे जावंक देव आमकां आपयता आमी ते वक्लांची आमी विश्वासी जावंक जाय त्या देखून सर्गेचे राज आमच्या जिणेचो शेवट दुसरे खंयचेय शेवट आमचे मदें ना जेजून हाडलेलो एकच शेवट सर्गेचे राजा खातीर वावुरचो ह्या संवसारांत आमी मरण पावल्या उपरांत सर्गेच्या राजांत आमी थंयसर निरंतरी आमी जियोंक आसा आनी त्या देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना देवाच्या मनशांचो देवाच्या उतराचो देवाच्या मागण्याचो बऱ्या जिणेचो तिरस्कार करचें स्वार्थीचें तें मूळ स्वार्थाचें तें मूळ आनी काळोखाचें मूळ आनी काळोख वगडावन आमी काळोख पयस करन निती खातीर वावरून सर्ग आपणावंक जेजूस आमकां एक वाट दाखयता आनी त्या देखून ह्या दाखोवळ्याची वापर आमी स्वार्थी जिणी सांडून निस्वार्थी जिविता मारिफात देवाच्या राजाचे सांदे जावंक आपोवणें दिता म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आयचें पयल्या वासाब आमी आयकलें आयचें उत्पत्ती पुस्तकांत जुजे भोव अपुर्बायचो व्यक्ती चित्रांत थंयसर आसा आनी जाकोब पात्रियार्काच्या 12 जाणां भुरग्यां पैकी तो निमावनो जुजे तो निमावनो त्या देखून निमाण्याक मस्तू मोग मेळ्ळो आमच्या घरांत जाल्यार निमाण्या व्यक्तीक निमाणो चेरक्या भुरग्याक या चेडू भुरग्याक आमी चड मोग दिता कित्याक तो निमाणो तो सकाळचे की निमावनो जाल्ल्या मारिफात चड मोग आमी दिता तशेंच जुजेक चड मोग मेळ्ळो आनी हें पळोवन हेर भाव ताचेर उपराटी जाले कित्याक ताका मेळिल्लें गामान आमकां मेळना ताका मेळिल्लो तो मोग आमकां मेळना आनी त्या देखून आमकां उणें जालें ताका चड जालें म्हणलें तांचो
स्वार्थी मनोभाव थंयसर उदेलो आनी त्या देखून ताका जिबेशी मारूंक ताणें चिंतलें आनी ह्या मारिफात निमाणे ताका एक पट्टू बांयत घालो आनी उपरांत थंयसर इस्मायल घरांक 20 नाणयांक ताणें विकलो. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, स्वार्थ मोसोर हगे आमकां खंयसर पायता गे म्हणलें ही दाखामळ्याची वापर आमकां सांगता. तशेंच पयल्या वाचप आमकां सांगता. आनी त्या देखून आमचें तें आसलें तें उणेंपण आमी वळखून प्राजिताच्या काळार आमी आसा. हो प्राजिताचो काळ आमचे पातकीची वळखूंक, स्वार्थीची न्ही सांडून निस्वार्थी जिणी आमी जियोंक एक पंथ आव्हान आमकां आसा. आमी हर एकी देवाच्या राजांत उत्तीम व्यक्ती. आमचें तें उणेंपण आसा, खंडीसान उणेंपण आसा. आमी कोणी भाग्यवंत न्ही, उणेंपण आसा. उणेंपण वळखून घेवचें, तो मनोभाव आमचें तें आसूंक जाय. पापा जुआंव पावल दुसरो सांगतलो, सकाळचें व्हडलें पाताक जावन आसा, म्हजें तें पाताक ना म्हणलें तें चिंताप. पाताक ना, हर एकल्या तें एक न्ही एक पाताक आसाच, ल्हान जावं की व्हड जावं पुरो. तें पाताक आमी वळखूचें पयल्या तरान तें जावन आसा पयलें सर्गीच्या राजाक वेची एक पयलीं मेट आमी दवरचें. हांव पातकी म्हण आमी वळखूचें. दुसरें जावन पातकी आमी वळखून घेवचें आनी उपरांत पाश्चातापावन बरें जियोचें सर्गीच्या राजाक वाट जावन आसा. त्या देखून हें आपोवन आमी आज स्विकार करया. आनी हो प्राजिताचो काळ, कुरपेचो तो काळ आनी ह्या पूर्ण शेतांत सांजुजे मारिफात जायतीं बेसावां आमकां मेळ्ळ्यांत. साबार वर्सांत आमी आयल्यान सांग पुरो ह्या नव्यानाक. आनी त्या मारिफात जायतें बरेंपण आमकां जालां. ह्या सांजुजे मारिफात जाय आसची सर आत्मीक देणी तो आमकां फोव करून दी. खंडी जावन जेजू आमकां एकसुरो सांडिना ह्या संवसारांत. जेजू ताची कृपा आमकां दिता, ताची ससाय आमकां दिता, ताचे देवाचे उतरां मारिफात बोळ आमकां दिता. त्या बोळांत आनी ह्या येवकरिस्तांत आमी भाग घेता आसतना तो उंडो सेवन ताचे तावन आमी प्रेरीत जावया आनी निस्वार्थी जिणी जिवन आमी खरें वावराडी जावन जियोवच्याक तोच येवकरिस्तांतलो जेजू क्रिस्त आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्पर देव बापाक मानतात तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे.
सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुचे वासन खतखतीत मोगान भेटयलेल्या मागण्या आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान वालें. ह्याच शिकून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितर निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवकाक सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचतां. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबलिकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गेचो आदार दिता. देखून वर्णूक नजो जाल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतांनी भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. करोस तूं पवीत तूं सगळ्या पवितपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें तुमी सोमेस्त घेया आनी काया ही म्हजी कूड तुमचे पास समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी सुमेस्त घेया आनी अंतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पासत
आनी सोमेस्त मनशा पासो तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करा. भावार्थ सोगोट परगोटुया. तुझ्या कोर्सानी पुनर्जीवनपणावर तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजतां. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेच्या विस्तारलेले तुझ्या पळय सभेचो उगडास कर. ले आमच्या बगन बापा, किट्या पालमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमेगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या सगळ्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्याचो मेजतां तुजे परत जळीत मुखामोर पळोवंक फावो कर. आमाचो मेजतांची दया करून आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पती वगेन धर्मदुतां आनी सर काळी सांजुजे वास तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दी घेवन गावुया. आमच्या बापा तुझे नाम पवित्र तुझे राज गाये तुझी खुशी सर्गात
सर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदर काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाट कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे सस्नाच्या सस्ना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवार चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराची पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपण लभलेली आम्ही सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Cristo somos
सांडल्या रे आमकां सांडिसोना कोणय फोटयल्या रे तो फोटोंक सोना ताचेर बरवोशी आमी दुस्मान नाडटना ताचेर संगीची येतेल्या कंदूक नासतना श्रीकृष्णाच्या सस्ना क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत नासलो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत नासलो क्रिस्ताचो मोगतो प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या आपोवण्या पाळो देऊन आयलेल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जेवची तान आमच्या काळजान सडे आनी सांज जुजे वासाच्या परजळीत शिकोवण्या आनी देखे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी कोबार पोरगोटूंक आमकां कुरपा दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव दयाळ तुमचेर आशिर्वादां घालूं आनी तुमकां सर वायटांतली निवारू. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या कारणांनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबेन सदांच आसूं. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर म्हज्या मुगाळ भक्तिकांक सांजचे वाज बापा मुखांतरे बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे सर इरादे सुफळ जावं दीत म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. मोगाच्यान आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन मेल्लें जावन आसा. आत्मनादीक बाप अनिल प्रकाश डिसिल्वा प्रस्तुत कोक्काडा फिरगजेचे विगार जावन तांची सेवा ते दिवन आसात. तांणी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सवें संगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आदार दिला. मोगाळ पाद्र्या बनो तुमकां बाप विकासाच्या नांवी तशेंच पाद्र्याबांच्या नांवी आनी म्हज्या नांवी हांगासर जमल्या सर भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावांती तुमकां आमी सर बरें मागता. देव बरें करूं. फादर कुमसाराक संगातपण आनी कुमोक केल्ले फरांगी पेट कॉवेंसाचे याजक मनादेक बाप दिलराज तशें फादर जॉर्ज तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेतलेल्या मने सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक कांतारा टीव्हीचेर घालूंक कुमोक केल्ल्या विनिशा डिसोजा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो तरणाटो मनीस नायनल आनी तें डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मन स्टीफन मेंडीस आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण आयच्या दिसा घेतला. जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो पांडी काडटा. वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वाज बापाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. येवच्या हप्त्यांत रांदपाक मोगाची सेवा सांतेरेजर माटी वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सरितींनी सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या
इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सरितीचे तयाराई करच्या दान मिसां घेवन कुमक करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वचप वचच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणा कुमक करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या सांज जेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांज जेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. ह्या पवित्राच्या उदरगते खातीर विविध वेळार विविध रितींनी हांगासर जायत्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो दिल्ल्यो आसात. तांकांय ह्या संदर्भी जुजेवाज बापाच्या नांवें देव बरें करूं म्हणटा हांव. भलायकेची तपासणी करच्याक थंयसर जेवणाक गेल्ल्या कडेन हॉलांत फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर थंयसर हॉलांत आसात. तांची सेवा आमी घेवया, भलायकेंत बरेपण जोडया आनी आयिल्ल्या दाक्तेरा मुखांत्र आमचोय फायदो आमी करया. प्राचीन काळाच्या हर एका शुक्रारा हांगासर 10 वरार खुर्सावाट कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशेत उक्तें आसा. संगताचो धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरान तुमी दिवी येता. पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वणटेल्या. नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक विनंती करता. आयचे प्रधान याजक बाब अनिल प्रकाश ही वाती तुमी दिवच्याक तुमकां आमी उलो मारता. तुमची नांवां उलो करता आसतना दया करून वेळार येवया, वाती घेवया. थोड्यांनी आदल्या हप्त्यान दिल्ली आसात. जर तर तुमी आसात, तुमची कोणी कुटुंबाची आसा तर तुमी येवन ती वात व्हरची. पयल्यान उलो दिता 3 वर्साचो जल्मा दिवस आचरण करचो. हे दंताची व्हडली माय आयल्या. व्हडली माय ही वात हांगासर पेटय जुजेवाज बापा मुखार आनी पालवून घरावर आल्तारीर पेटय आनी त्या वातीचो उजवाड तुज्या नातवाक मेळोन ताका तुवें हांगासर आल्तारीर हाडूंक आसा. मागीर पेटयत मागीर पेटोवन थंयसर जुजेवाज बापा लागीं पेटोवन बरें कर मागोवन म्हज्या नातवाक वो उजवाड ताच्या दोळ्याक मेळोवन दी म्हूण सांग आनी परवां ताका आपोवन हाडये. हांगासर कुमक दिल्ली आसात. अलोयस ब्रगांजा आनी कुटाम फजीन 10,000 रुपये. हेडन ताच्या जल्मा संदर्भी ताच्या मदरनीन 20,000 रुपये जेवणाक आनी आयच्या दिसाचें जेवण ह्या बाळशाच्या नांवार ताणें दिल्या. आमी जेवता आसतनाय त्या भुरग्याचो उडास काडया. झेवियर विल्फ्रेड लुईस फजीर 1,000 रुपये. फ्रँकी पिरेरा गोवा 1,000 रुपये. थॉमस कुटिना आनी लिल्ली कुटिना अर्कान मुडीपू 500 रुपये. सिप्रियन टेलिस मुडीपू 2,000 रुपये. इजाबेल डिसिल्वा गोवा 1,000 रुपये. प्रेम जॅम्सन डिसोजा फजीर 1,000 रुपये. राजेश लोबो बंटवाळ 1,000 रुपये. बेन्ना लोबो आनी कुटांब पिनगडी 500 रुपये. लुईस तावरो मुणकूर 1,200 रुपये. जयदीप आनी जयसन कुटिना पुत्तूर 3,000 रुपये. फिलोमिना डिकोस्टा गोवा 1,000 रुपये. नावनाका अग्रार 500 रुपये. वेल्स्टन जॉयल वॉल्डर वामदापदाव 1,000 रुपये. नावनाका उडुपी 12,500 रुपये एका दिसाच्या जेवणा बाबतीन. प्रियान जेविन डिसोजा पाणीर 500 रुपये. सांगाताच आज हांगासर निस्त्याक 2 गडाई ताणें दिल्यात. नांव सांगून वचो म्हूण सांगला, पूण एकल्याच्या मुखांत्र ते हांगासर पावल्यात. आज ते थंयसर रांदल्यात. देखून हांव उलो दिता आमच्या मातशे बायन मोडान कापू मुखार येवचें आनी ती वत व्हरून तिका दिवचें. तिच्या इतल्यान 2 केळमे आहले आनी 2 गडाय घाल्ले. एकी केळी तांकां दवरुनात पूर हांगासर दिल्या आनी ती जेवंक थंयसर पावल्या. नांव सांगून वचो म्हणल्यार हांव सांगना, पूण हांगासर जेवता आसतना हें कितें पळय तुमी दिता तें सगळें बरें जावं दी. आनी सांगाताच ह्या पवित्राक दान दिल्ली आसात. अनिल जॉयलिन मिनेजेस फार्ला 1,000 रुपये. लिल्ली लुईस फजीर 1,000 रुपये. नॉर्बर्ट कुएलो सुरतकल 500 रुपये. दान दिल्ल्या, बरें मन दाखयल्ल्या, कुमक केल्ल्या, आदारशिल्ल्या, सुदर्शिल्ल्या सर्वांक जुजेवाज बापा मुखांत्र देव तुमकां आशिर्वादांनी भरोवन दी आनी तुमकां सर वाती वांटिल्ल्या पाद्र्या बाकी देव बरें करूं. गोंयांत हांव आयिल्ली आमची भाव भयणी आसात. एक घडी तुमी उबी रावया. पाद्र्या बाई ये एक घडी उबी रावया. पळया गोंयकारां आयिल्लीं आसात, तांकां एक घडी मुखार तोंड दापोवंक. पयसतान आयल्यात, ट्रेन धरून ती आयल्यान. ट्रेन हाडटाना बसार येवन मुडी पळयता थंयच रावया. इश्टे देर थंयच रावा, कित्याक आमची भास तांकां समजोवंक कश्ट. तांणी उलयल्यार म्हाका कश्ट. पूण म्हणना तुमकां सगळ्यांकी जुजेवाज बाब खूब बेसांव दिवं, आशिर्वाद दिवं आनी तुमचें कितें पळय आशेल्या
नातरांक बरें मेळोंक आसा, सुनांक भुरगीं जावंक आसात, तें सक्कड तुमकां जावन परवां तुमचे नंबर आनीक डब्बल जावन हांगासर तुमी येया. देव बरें करूं तुमकां सर्वांक. उबी रावया. सांजेचे वाद बापाच्या नोवेनाक आमी तयार जावया. Suzewas Bapa, Hogla Pani Mantuka, Kurpa Magone Bapa, Vignan Sandinaka. एक घडी बरोबर बसया. सांजुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेली सर्व अर्गां तशेंच ते सावा या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी तो दयेन मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावो अशें आमी मागता. प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या वेगवेगळ्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. बरें काम फावो केल्ल्याक, शिकोवंक मतीची चुरूकाय दिल्ल्याक, फाटल्या 8 वर्सां जावन परिक्षेंत पयलें स्थान आपणावंक फावो केल्ल्याक, 7 जाणांक मागलो उपकार फावो केल्ल्याक, बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक, परगांवाक वर्क परमीट फावो केल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 11 जाणां शिकोवंक वाचूंक बरोवंक बरी मोत मेळच्याक, 14 जाणांक परिक्षेंत बरे फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 14 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 16 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक, 6 जाणांक परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक, वावरा थळार आसचे कश्ट निवारूंक, केल्ल्या कामाक सारको फाग मेळच्याक, 2 जाणांक परगांवांत PR मेळच्याक, 3 जाणांक उद्यमांत बरेंपण मेळच्याक, 2 जाणांक उद्यमांत वावरड्यांचें सांगातपण मेळच्याक, 14 बरो फुडार मेळच्याक, 22 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक भावा भयणींक आनी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागून आसात. 2 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, एकल्याक आंगार पडची कथां गूण जावच्याक, 14 सर्व तराची पिडा गूण जावच्याक, 6 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, BP नॉर्मल जावच्याक, साखरेची पिडा गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांक बरी न्हीद पडच्याक, रुखातावन पडिल्ल्याची भलायकी सुदारच्याक, शेळ थाळो दूख तकली पडापड गूण जावच्याक, एकल्याचें मेजर ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, ICUंत आसच्या 5 दिसाच्या भुरग्याक बरेंपण मेळोवंक, 3 वर्सांच्या भुरग्याक कॅन्सरा वरवीं जावंक आसचें दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावन दोळो आनी बरी भलायकी मेळचे पासत, दोळ्यांची पिडा गूण जावच्याक, गोमटे लागीं उदेल्लें फळ गूण जावच्याक, 2 जाणांची कोंकली थाप गूण जावच्याक, भुरग्याक सुडाळ उलोवंक जावच्याक, काळजाची पिडा गूण जावच्याक, हात दूख गूण जावच्याक, किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांक पेंकाड दूख गूण जावच्याक, 2 जाणांक मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांची पांयांची दूख आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, पांयांचे खिळे गूण जावच्याक, 3 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक, 2 जाणांक भलायके संबंदीत रिपोर्ट रक्ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, 2 जाणांक देवासपणान आनी बऱ्या गुणाशे गुणांनी वाडच्याक, बेसां जाल्लें कुटाम परत एक जावच्याक, अनैतीक संबंद तुटच्याक आनी कुटुंबा सांगाता मोगान जियोवच्याक, घराक आशिल्ल्यो मुळाव्यो सवलत्यो मेळच्याक, उतार प्रायेचें पेन्शन मेळच्याक, आशिल्ली चली जिणये सांगातीण जावन मेळच्याक, 2 जाणांक मोतीक शांत समाधान मेळच्याक, 14 कुटुंबान शांती समाधान एकवट रास करच्याक, वाहन चलयतना शाबीत राखच्याक, 3 जाणांचें लग्नाचें कार्य बऱ्यान जावच्याक, चिंतल्लें काम बऱ्यान जावच्याक, ते 3 जोड्यां मदें मोग सोडदोड आसोंक, 2 सर्व वायट सवयांतले आनी तेंते सावांतले राखच्याक, आमाल पियोवणें सोडच्याक, हट आनी राग उणो करच्याक, 3 जाणांचे दस्तावेज बेगीन जावच्याक, 2 वडिलांक विधेय जावन चलच्याक, बोरांत उदक मेळच्याक, फट फिर्याद तावन सुडका मेळच्याक, 2 जाणांक घर आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, 2 जाणांचे घरचे आनी सर्वीस स्टेशनाचे दस्तावेज बेगीन जावच्याक, कसलीच अडखळ नासतना घराचें काम पोंत पावच्याक,
वाहनाचे दस्तावेज बेगीनच जावच्याक, सांडून गेल्ले फायल परत मेळच्याक, आंगड आनी घर भाड्याक वेचाक, क्रशेक लागुल्लो रोग पयस जावच्याक, ह्या सर्व इराद्यां बराबर आमचे जायते इरादे आसात, मागणी आसात, ते सावां आसात, ती घेवन ह्या पवित्र थळाक आमी आयिल्ले आसा. देखून ह्या सर्वां पासून मागच्याक आमी दिंबी घालया, आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मुरये, एक महिमा बापा मागण्या मुखान सर्गीं बापाक ती आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम्हा होपयां खातीर विनादी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा देत सत आणि दान सर्वता आमेन. सांजुचे वाज बापाच्या लदिनेंत म्हणटो घेवया. सुमिया काकुतामची कर, सुमिया का कुलतमची कर, क्रिस्ता काकुतामची कर, क्रिस्ता का कुलतमची कर, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता ऐकमका, क्रिस्ता दयेन ऐकमका, क्रिस्ता दयेन ऐकमका, सर्गींच्या देवा बापा, का कुलतमची कर, देवपुता संसाराच्या तारोका, का कुलतमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, का कुलतमची कर, संतिसिमा त्रिंदादी एका सेवा, का कुलतमची कर, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापाच्या देवास्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, दुबळेकायेची जिणी जियोनचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, श्रीलंकान दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, मरिये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचोन वेचो कथोलिक बावड जिवो केल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, कोंताचें भक्तीपणादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, कश्टान पडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, देवाचेर भावर्त धरून जिणेंत आयले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सुचल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, भावर्त सणून पयस केल्ल्या शेडयांक एका गवड्याक लिंडान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचडिल्ल्या सांजुचे वाज बापा, आम्हा पसत विनंती कर, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, बगस समकाय सम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, दयनाय कमका सम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, का कुलतमची कर, नवयनाचे मागणे ये सांजचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीं तावन देवाचे बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेन मेल फांगस, तेच वटेन आमी चलच्या तुजे ताम प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपांक समर्पिता. सांजचे वास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटलेलें, तुजे जिणेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें बगलोय आनी तोच मोग हजार लोकां वांच्या तुजो सुडी जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडिल्ल्या सरशी तूं दवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर, सक्रेमेन दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका प्रसन्न जाल्ली म्हणना, कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या बचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजचे वास दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय. तांच्या गरजाक तूं पावलोय, तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या लना भोंवडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाश शिकयलें आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तांनी कश्टांतले तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजचे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदर मेळसो केलोय.
आज सर्गरसान देवसंगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जिवन तुका उक्ते करता. आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. एक घडीभर आमचेच गरजो ते सावा जुजे वाज बापा मुखांत्र देवा थंय आमी भेटोवन दिवया. ह्या दिसांनी गल्फांत जावन आशिल्लें हें झगडें बेगीनच थंड जावं दी. लोकांक सवकसाय मेळोवन दी. आज बजेट मंडन जावंक आसा आमच्या कर्नाटकाचें. लोकांचें बरेपणाक जावचें, फायद्याक पडचें. दुबळ्या धाकट्याच्या उदरगतेचें बजेट आमच्या लोकांक लाभचें तसलें तांच्या मतीक उजवाड मेळोवन दी. मरेकार पिडेक वळख जावन कश्टांच्या कुटुंबादारांक धैर्यान कुटुंबांत आयिल्ले कश्ट स्विकार करचे तसलें धैर्य मेळोवन दी. त्या पिडेस्तांक घायिल्ल्यांक विविध रितीच्या संकश्टान संपडिल्ल्यांक बरेपण मेळोवन दी. ह्या पवित्राच्या उदरगते खातीर विविध रितींनी कुमक केल्ल्या, दान दिल्ल्या, आदार दिल्ल्या, बरें मन दाखयल्ल्या, भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या हांगासर विविध रितीच्या रितीन कुमक करच्या हरिएका याजकांक, बऱ्या मनाच्या मनशांक देवाचे आशिर्वाद मेळोवन दी. सांगाता म्हणया सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ विंगेन थावन केदींच पयसो सोंग आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. बावडता काडवेच्या संगतीक बली जावन दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनांत जियोवचे भाग आमकां मेळशें कर. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक, पिडेक, कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या ते तुजें काळीज कितलें मोवाळ्ळें म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलें. त्याच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपल्या जिण्यांनी मोरणांत जायत्या जापा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवंक जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें, संकश्टांतलें, विघ्नांतलें, आनवारांतलें आमकां निवार. हे घडी आमी उसारलेलो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले, सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळूं. आमेन. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हणली सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बसयलेल्या घरांत जिवनपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडवंदारात आनी त्याच सोडवंदारा देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदांच आसूं. आमेन.
विघ्नां साडिनाका सांस सेवास बाबा ओगला पाणी मांतुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नां साडिनाका Jesus socorro, doce sara, sandesh taso, prasar kero, vignan vara, kastani dukha, dapya moga adatu vendero, sans sevas baba, ogla pani mantuka. सर्गीच्या वाटेल चलूंक शिकय पाताळ चढून आदार लाभय सोडून दे कृपा ती आपल्या उर्बा माया मोगा सोडून जग मागून दे कृपा सांस सेवास बाबा ओगला पाणी मांतुका कृपा मागून दे बाबा विघ्नां साडिनाका Susevas papa, mata obesa, sufort koru, moga misa, devache kushi, ami kasamcha, preve kurpa magun de manale manga, sans sevas papa, ogla pani mantuka. Kurpa magun de baba vignan saninaka sans sevas baba ogla pani mantuka kurpa magun de baba vignan saninaka vignan saninaka vignan saninaka मोकळ पुत्रा सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दी आमकां सांस सेवास बापा आम्हा पासत विनंती कर बघेवन कसचे कुरवे निवार आमकां आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र नावे आमेन.